सोनिया मास्कारेनस म्हणून आहा सानेवेली लेडीज तिका एक अननोन कॉलरान कॉल येयलो. So she received a call from an employer claiming that the SBI credit card limit ते extend जाला म्हणून. So whatever she is using credit card. So तिने त्यांच्याकडे OTP share करून राहिले. So believing ki they are all from the bank employee, she shared the OTP and later she come to know that 1,47,000 something deducted from her account. So she complained the cyber portal. FIR was registered, zero FIR was registered in the crime branch and they sent it to us. So we registered the FIR and we initiating the case. सध्या तिने हांव पुलीस स्टेशनार येयल्ली ती तिका आपयली. मागीर तिजो डिटेल स्टेटमेंट घेतला आमी कितें एक्झॅक्टली जाल्लें तें. बट फर्स्ट शी फायल्ड अ कंप्लेंट विथ द सायबर पोर्टल. केन्ना जालें तें एक्झॅक्टली? तें जाल्लें 28/7/26. पूण ते जें आसा तें अननोन तिका खबर ना. ना अननोन कॉलर आसलो. सो शी बिलीव की तो बँकेच्यान कॉल येयला म्हणून. सो शी शेअर्ड द OTP. आतां तुमी हेजें इन्व्हेस्टिगेशन चालू इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा PSI पोर्टल.